हो भयणीनो, ओतुंबराचो म्हयनो सुरू जाल्लो आसा आनी आमकां उगडास आसतलो गेल्ल्या वर्साक ओतुंबराच्या म्हयन्यान सुरू जाल्या उपरांत 2 तारखेर वर्ल्ड पीस डे आनी महात्मा गांधीची बर्थडे. त्या दिसाक आमी शांती पदयात्रा केल्ली. मोलें तावन सुरू करून वास्को काबार जाल्लें. आख्खो दिसभर सकाळीं 5:30 वाजता सुरू जाल्लें, सांजेर 7:30 वाजता काबार जाल्लें. आनी जायते गोंयकार, तशेंच गोंयचो मोग आसलेले जे गोंयकार न्हू पूण सेटल जाल्ले आसात गोंया, तेय तातूंत शामील जाले. तेच बरोबर जायते NGOs, आमचे गोंयचे NGOs आसात ते, इवन थोडेशे पॉलिटिशियन पासून आमचे बरोबर चल्ले. खेरीत भाशेन हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसात ते बंद करपाक, आमची सॉलिडेरिटी दाखोवपाक, जरूय बंदी आसली तरूय पूण सगळो लोक चल्लो. ह्या वर्साक फाल्यां 2 तारीख, पूण पोत्तून आमी शांती पदयात्रा घडोवन हाडूंक ना. भोव करून हे पॉलिटिकल सिट्युएशन जे आसा ते मनान दवरून. पूण आमची ही पदयात्रा जी आमी चलपाक सुरू केल्लें तें बंद जावपाक फावना, त्या मुखार वचपाकूच जाय. देखून फाल्यां तावन सुरू करून 9 तारीख पासून आख्ख्या गोंयानूय, बाराबर न्हय पूण एकल्यान आपल्या गांवांत करचें अशी आमची विनंती आसा. तुमच्याच गांवांत तुमी जण एकल्यांनी जाता ते भाशेन ऑर्गनायज करून तुमच्याच गांवांत एक पदयात्रा काडची. आमी ताका म्हणटा हे फावटी स्वाभिमानी पदयात्रा. स्वाभिमानी पदयात्रा म्हणल्यार आमची सेल्फ आयडेंटिटी, आमची आयडेंटिटी आमी वचूंक दिवची न्हू. आनी ही स्वाभिमानी पदयात्रा आमच्या गांवांत वो आमच्या वाड्यान पासून आमी काडटा तेन्ना ऑब्जर्व कितें चल्ललें आसा तुज्या गांवांत. भोव करून जे जागे आसा वल्नरेबल प्लेसीस, आमची इकॉलॉजी, आमचो एनवायरमेंट जे कितें पिड्ड्यार करता, वो आमचें दायज जें आसा तें पिड्ड्यार करता, तें बरे भाशेन पळोवचें, तें नोट करून दवरचें. ताचेर मागीर आमी एक्शन घेवपाक कितें कितें आतां आमकां अर्जंट आसा हें आमी जाणा जावचें बाराबर मेळून. ही पदयात्रा सगल्यांनी बाराबरूय करूं येता, ना जाल्यार घोडे कोण एकलोच पासून चलता जाल्यारूय चलता, सॉलिटरी ना जाल्यार इन ग्रूप. म्हणटच आमची विनंती सगल्यांक 2 तारखेर तावन सुरू करून फाल्यां तावन 9 तारीख पासून ही पदयात्रा, स्वाभिमानी पदयात्रा तुमी करची. ताचे फोटो काडचे, ना जाल्यार व्हिडिओ काडचे, ना जाल्यार एक रिपोर्ट तयार करचो. आनीक आमची फेसबूक पेज आसा गोवा इकॉलॉजी, तेच बरोबर इंस्टाग्राम पेज आसा गोवा इकॉलॉजी म्हणून, ताचेर तुमी ते पोस्ट करचे. ना जाल्यार goaecology@gmail.com हाचेरूय ते मेल करूं येता. खेरीत भाशेन हे सगळे आमी सीजन ऑफ क्रिएशन जो चालू आसा ताका एक करतले. तर सगल्यांक तुमकां आमंत्रण, न्हयच फकत आमच्या धर्माच्या पूण सगळ्या गोंयकारांक, जे कोण गोंया सेटल जाल्ले आसात तांकां, आनी हेर सगल्यांक जांकां कोणाक खुशी आसा, जीं कोण परदेसान पासून आसात, हो एक स्वाभिमानी पदयात्रा करचो. आनीक तातूंतल्यान खेरीत भाशेन आमचें हें आख्खें दायज सांबाळपाक आमचो आनीक एक ल्हानसो प्रयत्न जावं दी.